लोकसभेच्या नुसार दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवाचे 2 सीट आसा. आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट जे फाटले आमचे खासदार असले माननीय श्रीपाद नाईक आयुष मंत्री आणि दक्षिणचो खासदार नरेंद्र सावयकर हे दोनूय 100% निवडून येता. गोयची जनता ही विकासाच्या बरोबर आसा, गोयची जनता मोदीजीच्या बरोबर आसा, गोयची जनता भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी सगळ्यांनी विकास पळयला आणि कशा पद्दतीत देशातलो विकास चल्ला, कशा पद्दतीत गोयचो विकास चल्ला पळयला. पयले फावटी सिम्प्लिसिटी ऑफ द MP इतक्या पद्दतीन जे सिंपली लोकांक एप्रोचेबल, इजिली एसेसेबल आणि तांच्यांनी आपल्या MP लेड स्किमींतल्यान जो केल्लो गोंयभर केल्लो विकास हो सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्या खातीर बरें कितें, खोटें कितें आनी खरें कितें हें लोक जाणा. गोंयचे लोक जे आसा हे जेका आमी म्हणटा सज्ञानी आसात, सुशिक्षीत आसात. त्या खातीर ते योग्य मनशाक मतदान हें करपाचें तांकां खबर आसा. म्हाका खात्री आसा माननीय मोदीजींचें स्वप्न म्हणजे नवभारत निर्माण करपाचें, हें साकार करपाक गोंयची जनता जी आसा ही भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. Sir, recently he had even met mining dependents, so त्यांचे इश्यू सॉल्व करता म्हटले. हांव तुका एक सांगता, मायनींग डिपेंडंटाचे सगळे विशय म्हाका खबर आसा. हांवें जर आतां म्हणटा सगळे वांगडाच सॉल्व करता म्हटल्यार न्ही, इट इज अ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट परत ते म्हणटले.